की जे 16,000 स्क्वेअर मीटर एक्वायर केल्ले प्रायवेट पार्टीक 16,091 स्क्वेअर मीटर केल्ले तांकां एक अश्युरन्स दिल्लें की तुमकां जमनीन कॉम्पेन्सेट करतले म्हणून आनी तातूंतूय एक सोशल इशू आसलो. आय जस्ट वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ दॅट अश्युरन्स. Because that does not come in my purview. This I'm is asking the because the urban chief minister is now development concerned with it. question. Urban development done, ही जमीन acquire केला. Municipality. Municipality has acquired this land, not PWD. ताजी खंय जमीन This is what I told initially. स्पीकर सर फर्स्ट स्टेजाकूच सांगला हांवें ही आमी जमीन एक्वायर करूना, ही जमीन अर्बन डेव्हलपमेंटान गेल्ली आसा आनी अर्बन डेव्हलपमेंटान तांकां कितें एश्युरन्स दिला, ही जमीन आमकां कशी ट्रान्सफर केला ते कांयच पेपर म्हणजे आमचे कडेन ना. दिस इज द स्पीकर सर एकूच हे आहा की आता फुडलें सेशन जावचे पयलीं विल द वर्क बी टेंडर्ड हे एक अश्युरन्स Speaker sir, क्लियर कट. आय अंडरस्टँड कित्याक सगळ्यांचे हेतू बरे आहा पूण ते अशें चलीत उरूंक sensitivity जायना. of this issue and especially honorable MLA Vijay Sardesai and not Vijay Sardesai, all the MLAs are in accordance. We will see that this work will be completed as early as possible. स्पीकर सर फुडले सेशनाक टेंडर करता हो प्रॉब्लेम अख्ख्या गोंयाक खबर आसा. साऊथ गोवाक प्रॅक्टिकली सगळे आपले डेड बॉडीज थंय हाडटात मुस्लीम कम्युनिटी. थंय जागो सामको शॉर्टेज आशिल्लो. दुसरे कडेन जागो घेवपाक लोक परमिशनच दिना आशिल्ले. खंय वता ते लोकांचें ऑब्जेक्शन आसलें. आज सोसायटी भितर सगळे कडेन जालां. डेड बॉडीज खंय व्हरून वचपाक लागलो की क्रिमेटोरियम जायत, कब्रस्तान जायत, लोक नाका म्हणटात. आमचे थंय नाका म्हणटात. नॉट इन माय बॅकयार्ड. म्हणून तेन्ना हो जागो म्युनिसिपाल्टीन एक्वायर केलो आनी म्युनिसिपाल्टी कडेन इतले फंड्स आसत नासतना म्युनिसिपाल्टी डिसायडेड टू गिव इट टू PWD. आतां एक प्रश्न जो विचारला कोणाक तेन्ना एडिशनल लँड एक्वायर केलें ताका एश्युरन्स दिल्ले काय म्हणून. सी दे हॅड रिप्रेझेंटेड टू मी saying that we will not accept the compensation because this is the only piece of land which we had. In lieu of that, government can think of giving some land to the somewhere, anywhere, some portion of the land compensate आमकां करचें अशें म्हणून. आनी तांणी जर compensation घेवना जाल्यार government could think of giving them in lieu of that some portion somewhere. Because that I'm asking you, have you given them concrete assurance? Because if the assurance is given by... assurance was given. एक minute. If there is a written assurance given by Chief Minister, whichever Chief Minister it may be, I will consider it as an obligation of the government and I will fulfill it. I have no objection to it. But the problem is, there has to be concrete evidence by those people to show to me that ex-Chief Minister, whoever was there at that time, has given a clear assurance that this will be, because I believe in fulfilling the commitment of government, we will do it. But there has to be some evidence. तो सांगता न्ही थंय एविडन्स जाल्यार हांगाच एविडन्स मेळत. Because sir, when the file is moved to the Chief Minister specifically written on the file that these issues to be taken on top priority and to be completed. जालें रे आमी ते प्रायोरिटीचें उलयनात. हांगा एश्युरन्स तो सांगता मरे. सीएम तो आहलो न्ही. ताणे एश्युरन्स मडगावचो आमदार म्हणून दिला काय गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून दिला काय महत्व आहा. आपल्या मतदारसंघात जर कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार एखाद्या जमीन गेल्या ती आमच्या मतदारसंघातली. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. आय टोल्ड यू ओनली टू गिव सम एविडन्स. Speaker sir, no, they had represented to the Chief Secretary saying that we will not accept compensation, and they had agreed. That the writing and letter asa. They had agreed to give, if the government gives them some land somewhere in compensatory to that land, they will accept it. This letter they had given. I will examine the full file so that we will know whether there is any record of this. I would only ask PWD Minister, since he has said that he will have to transfer it to Division 8 and redraw the plan. If you are transferring to Division 8, then take all the people into confidence before redrafting, making the plan. Parat magirani confusion down delay the and that will be better. And if required, you want town planning people, you can call a joint meeting, call us also, and we can take a decision in that meeting so that it is once for all the issue is solved. Because as you are saying, there is a cutting involved there. There is a slope, slight slope is there. Okay, so that everything you will have to consider. संशयार्थ मातशें ते सांगू रे बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड इज संशयाल वास आतां इतलो जाला नोबडी गव्हर्मेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू इट एंड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग नाजाल्यार थिंग कितें वॉट वील हॅपन ओवर देर यू डोंट नो आतां सद्या थिंग गार्बेज पावला हूंय दीस इज वन प्रॉब्लम संसदेक सरकाराचे हे न्हय कर्तृत्व न्हय ते म्युनिसिपालिटीचें कर्तृत्व सरकारान सगळी तयारी दाखयल्ली आसा संसदेक जी कितें मदत जाय पयशे आमी सुद्दां 7 कोटी 8 कोटी रुपया ट्रान्सफर केले पण फाल्यां
आमी खंय घोड्याक उदका पर्यंत व्हरूंक येता उदक पिये म्हणून सांगपाक येना म्युन्सिपाल्टीन करूंक जाय म्युन्सिपाल्टीक कामां करपाची इच्छा ना त्या तुगेली responsibility lies because हुई तरी you are accountable, you are the custodian. Don't say municipality Speaker, blame sir. करा. Municipality को जायना municipality काढे नुडय. But get it done. Don't blame the municipality. गार्बेज हो काढे नुडय municipality. Municipality काढे आणि कोणाची? खबर ना म्हाका त्रास जाता हिंगा. गार्बेज हो पूर्णपणे म्युन्सिपल वेस्ट मॅनेजमेंट अशेंच नांव आसा कायद्याक काड आनी पळय कायदो गार्बेज हॅज टू बी मॅनेज बाय म्युन्सिपालिटीज लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट सगळे कडेन अधिकाराच्यो गजाली लक्षांत येतात जबाबदारी लक्षांत येना फक्त अधिकार लक्षांत येतात सरकारान प्रत्येक जाग्यार हें पळोवपाचें म्युन्सिपालिटी मागीर कित्याक आसा तर निवडून येवन फक्त हें करपाक Shri Mavin Godino. Sir, I may be permitted to start question number 4A. Sawadhi Mashe, answer as per printed computer sheet. Yes, sir. Answer has been printed, it has been circulated, everything. You will bear with me, Speaker, sir. Everybody in this August House will bear with me. How much of fireworks and discussion was there as regards supply, water supply in my constituency, in supply in entire Murmungaon, Taluka and all over Goa. I think Honorable Minister had given assurance that time within 1 year situation will change. Then thereafter, after 2 years, now at the end of 2 years, I am asking you, by your own answer, Speaker, sir, I am just quoting his answer, the list, details of water supply to Dabolim constituency, area near Chikali Panchayat, 4 AM to 2 PM. Then 5 AM to 7:30, 7:30 to 10:30, means 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, 3.5 hours, 2 hours, highest is 5 hours, only area near Jairam Nagar. That means your promise of 24/7 water supply, even in some areas, after the raw water is supplied to Verna, that much of MLD will be available for potable water has not been fulfilled. You are a minister only giving assurances in this house, there is no improvement in the water supply. Please tell this August House when you are going to exactly improve the water supply, not only to my constituency, not only to Murmungaon Taluka, but also to the whole of Goa. Don't simply give assurances. प्रश्न असा दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आणि प्रश्न आन्सर सारकें दिल्लें आसा जो सप्लाय आसा तो वॉटर दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जो शॉर्टफॉल आसा तुका तो 2 MLD आसा दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी ओनली आय एम टॉकिंग अबाउट दाबोली बिकॉज युअर क्वेश्चन इज ऑन दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी No, but you have said here whether the public will get potable water supply 24/7. You have meant for the whole of Goa after JICA project, because there is no JICA project in Dabolim constituency. So it is no. He is confusing the answer deliberately, Speaker, sir. I want a specific answer. Speaker, sir, don't try to confuse that. He is a senior most MLA in this house. हाका JICA project केन्ना चालू जाला ते सुद्दां खबर आसा. JICA project 100 MLD जे उदक आमी आतां सांगे हांगात काडटा ते खंय खंय वतले हे सुद्दां खबर आसा. तरी आसतना हो ते लक्षात आपले दवरनासतना उलयता अशें म्हाका दिसता. 100 MLD म्हाका उदक येना म्हाका पडून गेल्ले आसा. Let me answer तू now. फक्त How to assurance disturb दिता, conventional law. तू फक्त Let me assurance complete दिता my thing. आणि भाषण दिता. म्हाका भाषण उत्तर नाही, जाय answer केन्ना दिता तुका. खंयचे काम कंप्लीट जातले, Answer दिता. कितलो इम्प्रूवमेंट जातलो, Speaker, कितले sir, वरां आतांच- वॉटर सप्लाय इम्प्रूव जातले. दोन Speaker, वरां sir, म्हाका फातोडेचे उदक लोकांनी उदक भरपाचें. आन्सर आयकुपाचें ना. Let him ताका answer गोंधळ first. I'll घालपाचो allow आसा. you to talk. स्पीकर सर JICA project हो जो आसा 100 MLD water to be given to the South Goa including मार्मागोवा तालुका आणि मार्मागोवा तालुका 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा खुद्द मार्मागोवा, वास्को, कोर्तालीम आणि दाबोलीम. आता ह्यातून टोटल जो शॉर्टफॉल आसा तो सादारण आमकां 12 ते 13 MLD प्लस सादारण 4 MLD उदक जुवारी अग्रो कॅमिकल्साक शॉर्टफॉल आसा जो एग्रीमेंट आमी जुवारी एग्रो कॅमिकल टू कम ओवर आमी जानेवारी आणि डिसेंबराक 2 पंप एक्स्ट्रा बसयले जे ओल्ड प्लांट जो आसा आमचो साळावलेत आणि 25 MLD उदक पंपींग आमी एक्स्ट्रा केलें. तातूंतले आज 6 MLD उदक आमी वास्कोक दिता. सद्या आमी वास्कोक इट गोज बिटवीन 59 MLD टू 62 MLD पर डे. आणि हाजो सगळो कन्सेप्ट एकठांय केले नंतर आमकां अशें दिसून आयलें की जी पायपलायन ओल्ड आसा पयलीं घातिल्ली वास्को
तिची कॅपेसिटी सोंपल्या नाजाल्यार आमच्यांनी आनी 5 MLD उदक तुमकां आमी एक्स्ट्रा दिवंक शकता पूण ती 5 MLD उदक जर एक्स्ट्रा मेळ्ळें जाल्यार ती कॅपेसिटी ना भितर आनी त्या खातीरूच अंडर जायका वेरियस वर्क्स वी हॅव टेकन अप इन दॅट 1000 mm dia new pipeline which is coming from Verna to Marmagoa. In that some branches of 600 mm dia which will go to his constituency. There are 2 reservoirs coming up in his constituency which will be completed in this 2000, and I have never assured that before 2014 I will complete 24/7. I have assured that it is 24/7. 24/7 याचो अर्थ तितलो नाही 24/7 याचो अर्थ प्रत्येक घरात कॅपॅसिटी असपाक जाय स्टोर 24/7 तू फकत लोकांक दुख दिता उदक दिनासतना लोकांक तू त्रास दिता 24/7 सर तू एश्युरन्स दिल्ली लोकांक दुख दितलो म्हणून उदक दिनासतना कॅपॅसिटी जाय उदक प्रत्येक घराकडेन स्पीकर सर हे फक्त भाशणां दिता दिल्लो आसा भाशणां दिता स्पीच दिता हुंय हुंय कितें कामां चलता PWD व्हडलें डिपार्टमेंट तो आख्खे दिसभर उलय म्हळ्यार उलयतलो हुंय कितें कितें चलता तो गजाली करपाक बरो संवय आहा म्हाका पडला स्पीकर सर स्पश्ट म्हाजो प्रश्न 2 वरांचे लोकांक उदक येता वडेसरांचे उदक येता फातोडेचे ते केन्ना इम्प्रूव जातले कितल्या वरां तूं इन्क्रीज करतलो कितें सांग आमकां व्हॉट इज दिस स्पीकर सर ओन्ली गिविंग भाशण स्पीकर सर म्हाका ताका प्रश्न आसा 2006 ते 2010 हो जो प्लांट आसा म्हणजे जायका प्रोजेक्ट वाय इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड Who has stopped it? Who has stopped it? And who has stopped you from taking action against that person? Who has stopped you? Have you initiated action against that person? Every time blaming somebody. What action you have initiated against that person? Do you have the guts? You don't have the guts to initiate action against any of those officers because the same officers are helping you to make money. I am making a charge. You are not taking action against any of those PWD officers because the same officers are looking after his interest, Speaker sir. Then why is he not taking action? Always blaming somebody else. स्पीकर सर 40 कोटी रुपया ह्या प्रोजेक्टाचेर आमी देवयले मुख्यमंत्र्यान स्वता नेगोशिएशन करून तांचे कडेन उलोवन ह्या प्रोजेक्टाचेर देवयलो हो जर 2007 कंप्लीट चालू केल्लो जाल्यार 2010 पर्यंत कंप्लीट जावपाचो आमी 2012-14 पॅकेजीस चाली लायल्यो आणि आज 60% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड आणि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जायका प्रोजेक्ट आय विल सी दॅट he will get 24 hours water supply provided. Each house also should have storage capacity of minimum 500 liters type. Speaker sir, forget about JICA. 1 minute. You are only saying JICA project, Speaker sir. जे शाळेन लिसांव शिकयता ते भुरगे शिकोवन व्हडले जावन कॉलेजीन पावले तो शाळेंतलेच लेसन सांगता हा उदक 2 वरां येता ते कशे 4 वरां येतले 5 वरां येतले आनी लोकांक फाटोड्याचे उठपा पडपा हांव ताका व्हरता I will take him to some parts in my constituency where even 2 hours water is not coming, Speaker sir. What age we are living? Is he doing his homework, Speaker sir? Speaker sir, म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबरान मे म्हयन्या पर्यंत मातशी कळ काडूंक जाय. आमी हांगाच्यान नावेलीच्यान उदक पंप करून वेर्णा हाडलेलें आसा आनी वेर्णाच्यान तें उदक सांकवाळ आनी जुवारीनगर ह्या भागाक दिवपाची जी पळय प्रकल्प आसा तो जुवारीनगर थंय चालू आसा. तातूंतच्यान रॉ वॉटर 10 MLD जुवारीक वतले त्यामुळे जुवारीक जे आतां उदक वता तें वचपाची गरज ना. सादारणपणे 10 ते 15 MLD उदक सांकवाळ आनी जुवारी नगराक जावपाचे प्रेस टायप फिल्टरिंग युनीट ऑलरेडी हाडलेले आसा. काम चालू आसा म्हजे पायपलायन घालप चालू आसा. म्हज्या हिशोबान 2 म्हयन्यान तें सोंपतलें. तें सोंपलें की 15 MLD मुरगांव तालुक्यात चड मेळटा उदक. स्पीकर सर जी पायपलायन हांव म्हजो प्रश्न उदका तांकां दिवपाचो ना. म्हजी जी पायपलायन आसा त्या पायपलायनीची कॅपॅसिटी ओवरलोड जाल्ली आसा. आतां जर आमी प्रेशर तातूंत वाडयलें इट वील बस्ट. सीएमान सांगनाका तूं म्हणटलो आनी बाकीचे उदक जिरता म्हणटलो हे सगळे जाणां उदक जिरता अशें कितें ना कितें सांगत रावतलो. तुजें आयकपाचें नाका तूं काणयोच सांगता. इम्प्लिमेंट करून दाखय तूं म्हाका इम्प्लिमेंट करून दाखय म्हाज्या क्वेश्चन्स यो हांव दाखयता खूंय उदक येना ते 2 वरां उदक येना तूं काणयो सांगता फक्त. स्पीकर आशिल्लो तो आज पर्यंत कितलें पाणी दिवपाचें ते येता ते 2014 डिसेंबर सर अनेक हांव ऑनरेबल मेंबराक सांगूंक सोदता की त्या पळय तो सांगतालो ऑफिसर्स तातले 2 ऑफिसर सद्या लटकायल्ल्या. एकट्याक काल डिसमीस केलो सर्विसींच्यान पार्कर म्हणटा हाका आनी दुसरो सस्पेंडेड आसा फेसींग क्रिमिनल चार्जीस कोण तो